सर कोंकणी भाशे खातीर गोंयाचो कसो कितें विकास जायत वयता, कसो कितें जाला? विकास डेफिनेटली जाला. राजभास नाशिल्ली ती राजभास जाली. राजभास जाल्या उपरांत ती संविधानाच्या 8वे वळेरेंत पावली, 8th शेड्युलांत पावली. साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळ्ळी राष्ट्रीय पांवड्यार. देवनागरी कोंकणीतल्या भाशेक साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळ्ळी आणि 8th शेड्युलांत कोंकणी गेल्ल्या कारणान आमी खऱ्या अर्थान कोंकणी राष्ट्रीय भाशांच्या प्रवाहान मुखार आयले. म्हणजे जे जे सुविधा जे जे काम हेरा भासांनी जाता तशें कोंकणीचें जावचें हे खातीर प्रक्रिया चालू जाली. कारण आमचो प्रवास उसरा सुरू जाला भाशेचो. म्हणजे भाशा उलोवपांत आशिल्ली 9व्या-10व्या शेंकड्यान तिचे लिखीत पुरावे मेळटा कर्नाटकांत कोंकणी भाशेचे. आणि त्याच्या उपरांत नामदेवाच्या गवळणींनी कोंकणी भाशेचो उल्लेख मेळटा. एक गवळण मेळटा संत नामदेवान बरयल्ली. ते नामदेव गाथा नावाचे पुस्तक महाराष्ट्र सरकारान छापलां. कोंकणी लायब्ररीन आसा आणि त्या लायब्ररीतल्या पुस्तकान नामदेव गाथा पुस्तकान कोंकणीचो उल्लेख सापडपी गवळण संत नामदेवाचे आसा. जशें आमी राष्ट्रीय पांवड्यार म्हटले तशें आमी राष्ट्रीय पांवड्यार फिल्मा खातीर इनाम पुरस्कार जोडपाक पावले. राष्ट्रीय पांवड्यार साहित्या खातीर पुरस्कार जोडपाक पावले. राष्ट्रीय पांवड्यार सरस्वती सन्मान सारकेलो साहित्याक आमकां मेळ्ळो. राष्ट्रीय पांवड्यार ज्ञानपीठ आमच्या कोंकणीक 2 मेळ्ळे, 2 ज्ञानपीठ मेळ्ळे. युनिव्हर्सिटी लेवलाचेर 8 पेपर सुरू जाल्ल्या कारणान PhDs कोंकणींतल्यान जावपाक लागल्यो. हे सगळे जे काही प्लस पॉयंट्स आसा ते प्लस पॉयंट जावंक कित्याक पावले तर ती कोंकणी राजभास जाल्ल्या कारणान तिजे कडेन प्रशासनाची भास, लोकभास, तशी गिन्यानाची भास, शिक्षणाची भास, संशोधनाची आणि कलात्मक उपक्रमांची भास म्हणूनय पळोवपाक एक घेटाय मेळ्ळी. हे जैत ह्या कोंकणी खातीर जालें.